बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. पवमडीनो आमच्या जिविताचो बेस आमच्या जिविताची आपोवणी जबाबदारेन आनी विस्वाशीपणी पाळूंक आनी सांबाळूंक देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां उलो करता. तर हीच कृपा माय मारयेचे विणवणेन ही मिसाचे पेटेंतल्यान मागून घेवया. आज तिसरो बुधवार पेरपेत सुकूर सायबीन मायच्या नोवेनाचो तिचे भोगतेचो माय मारयेक फुडें घालून पेरपेत सुकूर सायबीन मायन सदांच आमचे खातीर थांबनासतना आपले पुता जेजू लागीं विनोदी करून मागलेले उपकार आमकां मेळून दिवंक माय मारयेचे विणवणेन माय मारयेचे मजतीन आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे पेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत म्हज्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. आयच्या दिसाक आपलो जल्म दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात. तांकां मागणें धरून देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण पिडेन कश्टवतात, तरेतरेचे पिडेक सांपडलेलीं आसात. कोरोना व्हायरस ही पिडेचे बोली जाल्लीं आसात. तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची खाळ समानाची भलायकी मागुया. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीतपणी दवरूंक ही गरज बापा मुखार दवरुया. जी कोण मरून गेल्यांत
मोरनाचो उगडास करतात तांकां सासणीक जिवीत फावो जावंक मागुया. जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला, जांकां कोणाक आमी मागतल्या म्हूण सांगलां, मागण्याचें आस्वासन तांकां दिलां, तांची गरजो तांची मागणी मिसाचे भेटेंत बापाक उबारुया. धा बुधवारांतलो आयच्या दिसा तिसरो बुधवार. पेरपेत सुकूर मायेच्या मानाक मिसाची भेट आमी भेटयता, तिची भोक्ती करता. शाश्वत आदाराची माहिती, तिचो आदार सदांच आमकां मेळून घेवंक तिचे विणवणेन तिचे मजतीन सगळीं आमची इंतेन्सवां आमची मागणी गरजो ही मिसाचे भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज भोक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विणवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जिये शिंकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आतां आंकवारींची खबर करुया. ताचे विशीं सुमयान म्हाका कांय हुकूम दिवंक ना, पूण त्याच सुमयाचे काकुतीन विस्वासी रावलेलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या काळाचे उच्चणी पासत जोणेकल्यान आपूण आसा तेच बेसार रावल्यार बरें. तुका पोतीन आसा तो तिका सोडूं नाका. तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोवंक जायना, आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोवंक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत घास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलेल्या परी जिवचें. रडटात तांणी रडो नासलेल्या परी, सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलेल्या परी, विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलेल्या परी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरून नासलेल्या परी जिवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. म्हणुया, आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसरांता. तुज्या बापाचें घर सोडून ये, अशें तुजे सुरपाईक बुल्ललो राजा, तुजो पोती तो, ताची सेवा भोक्ती कोर. म्हणुया, आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी श्रिंगायलोली येता राजाची धूव, चलयो कापडां तिची, भांगारान बसयलेल्या मोतयांचे जोरीची. राजा सोशी तिका व्हरतात, तिच्या सांगता कुंवरांचो ओर. म्हणुया, आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरींनी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटलो पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताच्या आदीन करतले. जबाब, आयक दुवे चोत्राय दोर, म्हज्या उतरांक कान दी.
उद्गाराक उबी रावया. Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu. सोमी म्हणटा खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मुजरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu, Sorvesforad Zoizu. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसाचेर दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमी देव दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदोन करतात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतलीं. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां सोबेतली बारायतीत, तुमकां अकमानतीत, वायट म्हूण तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मोजोरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमी ग्रेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतां मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतोल्यांक तुमकां हाय हाय, तर तुमी रोडटोल्यांत आनी रुदोन करतल्यांत. लोक तुमचें बरें उलयतात तेन्ना तुमकां हाय हाय. तुमच्या पुर्वजांनी फुटकऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या पवमडीनो मुझे उतराक आयक दुवे चोत्रायदोर मुझे उतरांक कान दी. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला आनी आज देवाचें उतर बाबामडीनो आमच्या कानार सादलां तेन्ना हे देवाचें उतर आमी बरे भाशेन पाळूं. हे देवाच्या उतराक बरे भाशेन आमी कान दिवं आनी हें देवाचें उतर आयकून ताका कान दिवन जिवितान पाळूंक जिवितान आमच्या बेसा प्रमाणे आमची जबाबदारी बरे भाशेन विस्वाशीपणी पाळूंक हे देवाच्या उतराचो तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक उलो. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्याचो उगडास करता, जिविताच्या भेसाचो उगडास करता. आनी तुज्या जिविताचो भेस आसा त्या प्रमाणे तूं बरे भाशेन जिये. तुज्या जिविताचो भेस आसा तो तुज्या जिविताचो भेस विस्वाशीपणी जबाबदारेन तूं तो पाळ. आनी हे भाशेन तूं कोत्ताय तेन्ना तुजी जबाबदारी पाळटाय तेन्ना विस्वाशीपणान तूं जियेताय तेन्ना स्वर्गार व्हडली मजुरी तुमकां मेळटली. ही आस्वासन भाग्योन पावलो ह्या पयल्या वाचपांत आमकां दिता. तूं काजार जालाय जाल्यार काजारी कसो जिये. तुका पोतीन आसा जाल्यार पोतिनी विस्वाशी राव. तुका घरकार आसा जाल्यार घरकारा सवें जबाबदारेन बरे भाशेन जिये. तूं आंकवार आसाय जाल्यार आंकवारी जिवीत तुजें देवाक मानता ते भाशेन सार. आनी हे भाशेन आमची जिविताचो भेस आसा, जिविताचो भेस आसा, आपोवणें आसा त्या प्रमाणे आमी बरे भाशेन जियोंक विस्वाशीपणान आनी जबाबदारेन जियोंक हे दोन शेगूण आमच्या बेसाक सोंपता ते भाशेन जियोंक तुका म्हाका आयच्या दिसाक उलो. पफमडेनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारली जाल्यार
थंयसर जेजू आपल्या शिसांक आमी देवाचें उतर आयकून घेवंक देवाच्या उतराक कान दिवन आमची जबाबदारी विस्वासीपणान आमी बरे भाशेन पाळोवंक आनी अशें करता तेन्ना कितें आमकां रावता ताचो जाबाब आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमचे मुखार दवरला. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, गरीब ती सुभागी, भुकेल्यांत ती सुभागी, रुदन करतात ती सुभागी. देव सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. वयके भाशेन आशिर्वाद कसो जेजू आपल्या शिसांक आनी तातूंतल्यान आमकां सगल्यांक उगडास करता, आमकां दिता. कित्याक जेन्ना आमी भुकेता, जेन्ना आमी ताणेता, जेन्ना आमी गरीबसाणीन जियेता तेन्ना अदीक सुभागी. कित्याक असले परिस्थितीन देवाक आमी लागीं पावता, असले परिस्थितींत देवाचो मोग आमी अनुभवता, असले परिस्थितींत आमची विस्वासीपण अदीक करून देवाक आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पूण जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकना, देवाच्या उतराक आमी कान दिना, तेन्ना जेजू त्याच शुभ वर्तमानांत असल्या उतरांनी एके भाशेन एक उल्हास कशें सोडटा आनी म्हणटा, गिरेस्तांक तुमकां हाय हाय, आतां दादोशी आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, आतां भुकेल आतां तुमी हांसतात तांकां आतां हाय हाय. दुसऱ्या उतरांनी जेजू सांगूंक सोदता, गोरवान जर तुमी जियेशात, गोरवान जर आमी भोंवल्या, व्हडपण धरून जर आमी जियेल्या, आमचे लागीं आसा ते दुसऱ्यांचे गरजांक आमी दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत एके भाशेन आमकां कितें तरी अरिश्ट वायट कितें तरी आमकां रावता. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जायना. आमी देवाची आमी जबाबदारेन जियेना जाल्यार, विस्वासीपणान जियेना जाल्यार आमचे जिवीत आमचें हाय हाय. असले उतरांनी हे उल्हास जेजू सोडटा ते आमच्या जिविताक लागू जातात. पफमडेनो आयजतान आज आमी पेरपेत्सुकूर सायबिणीचे नोवेनाचो दीस, 10 बुधवारांचो आयचो हो 3रो बुधवार. सायबीण मायन आपल्या जिवितान आपल्या जिविताच्या भेसा प्रमाणे ही जबाबदारी विस्वासीपणी पाळली आनी हाकाच लागून देवाचें व्हड व्हड बरेपण तिणेन आपल्या जिवितांत अनुभवूंक ती पावली. तिचें जिवीत देवान सुभागी जिवीत करूंक केलें आनी ह्या पासत आमकां आयच्या दिसाक सायबीण मांयच्या जिविताची एक देख, जिविताचो भेस आमचो बरे भाशेन विस्वासीपणान आनी जबाबदारेन आमी पाळटा तेन्ना देवाची विस्मिता, देवाच्यो मिलाग्री, देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावता. मारयेच्या जिवितान तेंच घडलें, तेंच तिणें आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी देवाक आख्खे आपल्या जिवितान शेवट पर्यान मानता ते भाशेन विस्वासीपणान आनी जबाबदारेन ती जियेली देखून हो सुर्गेचो मुकूट तिका फावो जालो. आज देवाच्या उतराच्या आदारान तुका म्हाका तोच उलो. देवाचें उतर आयकून घेवंक, देवाच्या उतराक आमी कान दिवंक, देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या कानार सादला तो आमी बरे भाशेन पाडूंक, जिविताचो भेस आमी विचून काडला, त्या भेसाक सोंपता तसलें विस्वासीपणाचें जबाबदारेचें जिवीत आमी जियोंक आदार कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन तुका म्हाका त्याच जेजू लागीं माय मारयेक फुडें घालून मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. बागीतल्या फुला मोदे सी सो 35 C6 पेज 30.
तुझ्या भवमडीनं हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्पराताय वार्ताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी आज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणीक प्रकाशनेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे इथाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलवाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तिका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta gut porgotuja. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jedolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समस्यांची वेदी भोंवतणी एकठांय असलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आयक दुवे चोत्रायतोर देवाचे उतराक कान दी. खऱ्यांनीच देवाचें उतर आमी आयकलां, देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळलां आनी हाका लागून देवाचें बरेंपण जोडून घेवंक पावल्या. जिविताचो भेस आमी विचून काडला, तो आमी बरे भाशेन ही जबाबदारी विस्वाशीपणी आमी पाळल्या. देखून देवाची बेसांवां देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाला. देखून ह्या वेळार उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सुकली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवती. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोट सोडूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जंय प्रिती मोग वसता डी 40 5 70 आणि 5 डी 47 पेज 75. एकटाय केल्याने चिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वरदे बोल. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा.
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं ही पिडेक सांपडल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता सोम्या जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळो सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन. प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुज्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडोंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें आंकवार मायची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक बरो आमचें जिवीत तुज्या सोडवलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. भोवभाग्यवंत मारये तूं आमचो सदाकालचो आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांचो आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आदराची माये आमी तुजो मोग करता आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून सोक्ते भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता पदवीदार माये आमकां हे उपकार जोडून दी ताळणेचे जोईत करूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवे सासणाचे जिवीत
सदांकाल आदार दितले माये आमचे पासत विनंती कर. ये सुमिया जेजू क्रिस्त तुझे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नोगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळणींत आमकां थिराय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कूल भोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट दुख हुस्के कोती विघ्नां संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दयेन जोडटून कर. तुज्या पुताच्याच कश्टांक आमचे मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे मायदेशी आमकां आयक. समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे मायदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे मायदेशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे मायदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे मायदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय ओगेपणान घालुया. 마의 법이 지나다 두걸마의 자노려니 사소라다라 제마이 오래암가 바야라기 두제베 भावार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तूं गिरेस्त उदार. देवाची सर्व देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांतावन तूं आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे तरुण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव. ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जीव आनी आयच्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय सुमयार आनी खाणाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वंपोवन दिवया. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तांसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फाव जावंच्या. प्रार्थया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता
तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांत थावन तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. ए सोम्या, कुडीची असोक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुवें रोसल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमेन. शेवटाचे गायन गाऊया. भोव मोगाड माय T12 पान 207 T12 पेज 207. भोव मोगाड माय आमचे दाय तुरा गोरजा काता सदांच तुका. भोव मोगाड माय आमचे दाय तुरा गोरजा काता सदांच तुका. माये काकुतीचे माये मोगाची माये सोची गुणांनी बोललेली. माये काकुतीचे माये मोगाची माये सोची